विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीक समेस्तांक स्वागत. आज स्टुडियोंत आमच्या संगात आसात गोंयांतवन आयिल्ली डॉक्टर जयंती नायक आनी श्रीमती माया अनिल करंगटे. डॉक्टर जयंती नायक एक संशोधकी, काणयेकार आनी लोकवेदांत तिणें जायतें काम केलां. तशेंच श्रीमती माया अनिल करंगटे हिणें बाल साहित्यांत, कवितेंत आनी कथा साहित्यांत काम केलां. दोगांयनी नाटक साहित्यांतय काम केलां. आतां आज आमी हांगासर कोंकणींतलें स्त्री साहित्य हाचे विशयांत चर्चा करूंक आसा. आतां डॉक्टर जयंती मॅडम आनी तुमकांय माया मॅडम तुमकां विचारता, स्त्री साहित्य म्हळ्यार तें फकत स्त्रियेनी बरयलें साहित्य गी या स्त्री संवेदना आसचें साहित्य, ह्या विशयांत इल्लो उजवाड म्हाका येत तुमकां. म्हज्या मतान स्त्री साहित्य म्हणल्यार फक्त स्त्रियांनी बरयिल्लें साहित्य न्ही. ज्या साहित्यान स्त्री संवेदना आसात, स्त्रियेचे आत्म जे विचार आसात जावं ताचे ज्या भावना आसात ज्यो व्यक्त जातात ते साहित्य म्हणल्यार स्त्री साहित्य. मागीर ते दादल्यांनी बरयिल्लें साहित्य आसूं म्हणजे पुरुषांनी बरयिल्लें साहित्य आसूं, म्हज्या मतान ते सगळें स्त्री साहित्य. म्हळ्यार स्त्री संवेदना खंयच्यात आसात ते साहित्य म्हळ्यार स्त्री साहित्य. आतां माया मॅडम, आतां तुमकां जयंती बायन सांगलें ज्या साहित्यांत स्त्री संवेदना आसात तें आमी स्त्री साहित्य म्हणून कन्सिडर करयात. आतां दादले बरोवपी आसात, स्त्रियोय बरोवपी आसात. स्त्री बरोवप्यांनी बरयतना तांकां साहित्यांत स्त्री संवेदना चड मापान हाडूंक जातात म्हणून तुमकां भोगता की दादल्यां पेक्षा बऱ्या इंटेन्सिटींत स्त्री बरोवप्यांक स्त्री संवेदना साहित्यांत हाडूंक जातात म्हणून तुमकां भोगता की. हय, म्हाका दिसता एक बायलेची एक व्यथा थोड्या वेळार बाळंत जावचे वेळची जी कळ आसा, जी व्यथा आसा ती एक बायल मनीस जितले बरे तरेन सांगतली तितले तांकां दादलो मनीस सांगू शकचो ना, कारण ताका ते फिलिंग्स येवचे ना न्ही. आमी ते भोगिल्ले आसा तीच व्यक्ती ती चड बरे तरेन सांगतली. दादल्यांक येवचे ना म्हण ना, तेय बी बरे तरेन बरयतातूच. हांवें वाचलां, तांणी खूब बरे तरेन अशी ह्या हाजेर बरयलां. पूण जी एक बायल मनीस स्वता आपले व्यथा बरयता ताका मातशें वेगळें हें आसतलेंच न्ही, ते वेगळे तरेन बरयतली, ती चड खोलायेन बरोवंक शकतली अशें म्हाका दिसता. ओके. आतां तुमी बाल साहित्यांत मस्त काम केलां आनी बाल साहित्यांत तुमकां मस्त पुरस्कार आनी पुरा मेळ्ळ्यात. आतां आमच्या चली भुरग्यां विशयांत या स्त्रियां विशयांत आनी तांच्या आचार विचारा विशयांत, संस्कृते विशयांत भुरग्यांक ल्हानपणांतूच एक मौल्यां तांच्या मतीन घालयची जाल्यार बाल साहित्यांत कसलो अवकाश आसा? बाल साहित्यांत आमी चड करून ल्हान भुरग्यांक काणयो सांगतात. ओके. आनी आमकां शिक्षणांतय तेंच आसा. जे नवे शिक्षण पद्दत आसा ती काणयांतल्यान शिकोवप. तशेंच आमी हे काणयांतल्यान जर भुरग्याक मौलिकता शिकयली, हांव चलयांकूच म्हणना, चल्यांकूय बी, ल्हान भुरग्यांक चले जावं चलयो जावं तांकां नितिमत्ता ही शिकोवपा जाय आनी ती मागीर शिकयता ती वेगळी. ती जर आमी काणयांतल्यान तांकां सांगलें बरे तरेन जाल्यार ती चड ग्रास्प करूं शकतात अशें म्हाका दिसता. तुमी शिक्षक जावन सुमार तें वावर केला. असली खंयची एक काणी तुमकां उडास आसा की असली नितिया मौल्यां आसली काणी भुरग्यांक शिकयल्ली? हांव म्हजेंच हें सांगता. हांव केजीच्या भुरग्यांक शिकयतालें आनी तांकां एक चली सदांच लेट येतालें. ते लेट येता म्हणटकीर ताका प्रॉब्लेम आशिल्ले बापायचे, बापूय लेट उठ्ठा ते भुरगे आनी ताणें शाळेंत येतकीर रडप. म्हणटकीर ताका सांगपा खातीर हांवें काणी घडयली. म्हजे चडशे बाल साहित्य ह्या भुरग्यांनी म्हाका सांगून किंवा भुरग्याक कितें जाय तें पळोवन त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे हांवें काणी केली तयार. ते भुरगे लेट येता आनी ताका कितें प्रॉब्लेम जाता. ताणें ती काणी इतली ते चलयेक आवडली, सगळ्या भुरग्यांक आवडली ती सोड. ते चलयेन ती बापायक सांगली आनी बापायक सांगलें, तूं म्हाका डॅडी लेट हाडटा म्हणून म्हजें अशें जातलें. म्हणजे हांवें सांगलें की तें चली रानान पावता, ताका ते चिमण्यो घरा येवपाक शिकयतात. अशे तरेची म्हजी ती काणी आशिल्ली. ते चलयेक तें सामकें हें जालें, बापायचेर परिणाम जालो आनी बापूय ताका सदांच बेगीन हाडूंक लागलो. तें ताज्या लायफांत एक म्हणजे ताज्याच न्ही की बाकीच्या भुरग्यांकूय त्या काणयेन परिणाम जालो अशें म्हाका पेरंट्सांनी सांगलें. व्हेरी गुड. जयंती बाय, आतां बाल साहित्याच्या विशयान तिणें उलयलें. आतां लोकवेदांती असलेंत मौल्यां या नेती संकेत असले आसूंक बरो. तुमचो अनुभव कसलो ह्या पाटीतळार तुमी काम केलें धाडलां? ती लोककाणी ज्यो आसात न्ही तातूंत म्हणजे लोककाणी दोन तरेन आसात. ओके.
मुळान लोककाणी जी आसा ती भुरग्यां खातीर घडली ना, पूण लोककाणयेंतले कांय भाग घेवन ज्यो काणयो जाल्यो त्यो आमी बालसाहित्यान म्हणजे बालकाणयो जाल्यो, भुरग्यांक सांगपा सारकी काणयो. कारण लोककाणयेंतले कांय विशय भुरग्यांक ते पटपाचे न्ही आनी भुरग्यांक सांगपाचे न्ही अशे मॅच्युअर्ड विशय आसात. पूण ह्यो ज्यो काणयो आसात भुरग्यां खातीर सांगतात त्या काणयांनी मोरल्स खूब आसा, नितिमत्ता खूब आसा. हांव भुरग्यांच्या विशयांत उलयना, लोकवेदांत स्त्री संवेदना कशें प्रकट जाल्यात म्हणल्यार स्त्री संवेदना लोककाणयांतलो लोककाणयांनी न्ही लोककाणयांनी जे स्त्री जीवन आसा तातूंत स्त्रियेचे खूब जे भावना आसात तिच्यो व्यथा वेदना हे खूब तातूंत प्रगट जाल्ले आसा. लोककाणयेचो खूब जो भाग आसा तातले मुखेल जे पात्र आसा ती बायल आसा. सो ताका लागून कितें जालां, बायलांनी आपले जे प्रश्न आसात त्या काणयांनी मांडिल्ले आसात. आतां एक राजकुवरी जी आसा ती राजकुवरीक कितले तरी प्रश्न जावं, राणयेक कितले जे तिचे जी बंधनां आसताली राणी म्हणून, त्या भायर राणी म्हणून ती कितली शूरवीर आशिल्ली. आतां एक काणी हांव तुमकां एग्जाम्पल म्हणून सांगता. 3 जाण भाव आनीक एक भयण, म्हणजे ते काणयेचें नांव अशें गावपी झाड, भांगराचें उदक आनी 56 भाशी कीर. ही काणी. एका राजागेर भुरगे जातात. एक राजागेर 2 बायलो आसा, आवडटी आनी नावडटी. शॉर्ट सांगता तुमकां. सो आवडटेगेर भुरगे जायनात आनी कांय वेळार नावडटेगेर भुरगे जाता. राजा खंय तरी भायर गेल्लो आसता. सो ती भुरगे जातना तागेर पयली एक म्हणजे राणी कितें करता, आपल्या दासीक सांगता, म्हणजे जी आवडटी आसा तिका आतां आपल्या दुसऱ्यागेर भुरगे जाता न्ही, आपल्याक राजा बरो करचो ना म्हणून हें आसता आनी ते भुरगे काडून त्या जाग्यार एक सोरोप दवरता. दुसरे फावट भुरगे जाता तेन्ना बेबो दवरता आनी तिसरे फावट दवरतना एक शिल्ली दवरता आनी राजाक सांगता भुरगें जालें ना आनी ती व्हरून न्हंयक सोडटा. सो ते एक साधवाक मेळटा. साधू ते भुरग्यांक ल्हान व्हड करता आनी ह्या सायडीन जिगेर हें जालां म्हणून सांगता, राजा काडून ताका बंदखणीन उडयता. खूब वर्सां वतात आनीक ती भुरगीं व्हड जातात आनी तो साधू मरता. आतां सॉरी, हांवें 3 भाव म्हणिल्ले, 2 भाव आनी एक भयण. सो तो एक साधू येवन तांकां व्हड करता आनी तो कांय तेंपान साधू मरता आनी भावाक सांगता भयणीची काळजी घे म्हणून. शॉर्ट सांगता तुमकां. तर भयणीक एक म्हातारी येवन सांगता, तुगेर सगळें आसा पूण तुज्या खातीर भांगराचें उदक ना, 56 भाशेक कीर ना. सो ह्यो वस्ती ज्यो आसात आनी त्यो तुवें हाडपाक जाय म्हणून. सो ती रडटा म्हणटकर भाव ते शोधान वतात आनी वाटेर ते भाव मरतात. एक फावटी व्हडलो वता, मागीर दुसरो वता. तेन्ना ती दादल्याचे बेस घालून वता आनी तें सगळें मेळून ती परत येता आनी मागीर राजा आनी तांची भेट जाता. सांगपा म्हणल्यार जाल्यार ह्या काणयेन ह्या बायलेचें जें धाडस आसा तें दिसता. तर म्हाका सांगपाक म्हणजे लोककाणयांनी एक खूब आयलां. आतां लोककाणयांनी कांय काणयो आसा, सासमाय सुनेक सतायता आनी तिची जाल्ली भुरग्यां व्हरून चली जाल्या म्हणून तांकां सोडपाक लायता आनी ही आवय मागीर तांकां लिपोवन दवरता आनी कांय तेंपान ती भुरगीं येतात. सो असो एक प्रसंग येता. घोव येतगर घोवाक वचून सांगता ही तुजी बायल आसा न्ही ती भुरग्यांक खावपी म्हणून. सो मागीर ती भुरग्यांक आपयता, उलो मारता, आपणे भुरग्यांक मारली ना, ही भुरगीं आपली चलयो. सो अशे तरेचे जे त्रास आसा स्त्रियेचे ते लोककाणयांनी खूब दिसतात. सो लोककाणयांनी स्त्री संवेदना खूब आयल्या. एकंदर लोकवेद जो आसा लोकगितांनी स्त्रियेचे अस्तुरेचे जे दुख्ख आनी सूख जे आसा, खास करून जे काम करतना दळटना काणपाची जी गितां आसात, आमी अशें म्हणटा की दातें आसा ती बायलेचे फ्रेंड, कळ्ळें न्ही. तिची जी व्यथा आसा ती त्या वेळार ती गायताली, कितलें दुख्ख तिका भोगलां. आतां जयंती मॅम, आमी लोकवेदांत काणयां विशयांत उलयल्या, पूण काणयांची अत्यंत चड मापान साहित्य लोकगीत आसा. तुमी म्हळ्यार लोकवेदांत काणयांनी स्त्रियांच्या संवेदना व्यक्त जाला म्हणून लोकगितांत खंयच्या मापान ते व्यक्त जाला म्हणून तुमी सांगतात? लोकगितां जर आसत ती आमी कोंकणी लोकगितांचो जर अभ्यास केलो न्ही जाल्यार आमकां मेजॉरिटी लोकगितां आसात ती बायलांची लोकगितां मेळटात. ओके. आनी तातूंतल्या जे ह्या मेजॉरिटी जी बायलांची लोकगितां आसात म्हणजे बायलांनी गायिल्लीं गितां आनी बायलांच्या विविध ज्यो विधी जातात, बायलांच्या जिवनाच्या वेगवेगळ्या प्रसंगार गायिल्लीं जी गितां आसात ती, ह्या सगळ्यांतल्यान बायलांच्यो संवेदना, स्त्री संवेदना व्यक्त जाल्ल्यो आसात. आतां हातून फक्त बायलांचे दुख्खच न्ही, बायलांचे सुखाच्यो, एक बायल आवय म्हणून तिची जी ममता आसा, एक भयण म्हणून भावा विशीं दिसपी भावना आसात आनी एक घोव म्हणून घोवा विशीं म्हणजे प्रेमाच्यो हे कमी आसा हातून आमच्या लोकगितांनी, कारण ते संस्कार. पूण घोवा विशीं दिसपी आदर, आपलो माय मांव घराबो ह्या विशीं दिसपी सगळो आदर एक
खूबपणान तातूंत व्यक्त जाल्लो आसा. एक आवय भुरग्याक खाक्यांक घेवन जेन्ना ललय गीत गायता, लय गायता, तेन्ना स्त्री बायलेची ती सगळी जी संवेदना आसा आवयपणाची ह्या हातल्यान गीत व्यक्त जाल्ली आसा. त्या भायर आपली जी सगळी सगळे सोयरी आसात त्या विशींची ज्यो तिजे विशीं तिका जो रिस्पेक्ट दिसता, आपलेपण दिसता, हेंय तिणें तातूंत व्यक्त जाला. आनी असो एक प्रसंग येता खास करून आमच्या फुगड्यांच्या गितां मदीं. पण आमचे कडेन 2 म्हणजे कोंकणी म्हणटना गोंयान गोंयचोच हांव एक एग्जाम्पल घेता. आमचे कडेन 2 मोठे लोकगिताचे साठे मेळटात. एक धालो गितां, धालो नांवाचो आमचो बायलांच्या नृत्याचो उत्सव जाता. कंटिन्युअस नवराती बायलो नाचतात, खास करून गावडा कुणबी आनी तत्सम जमाती आसात, जाती आसात त्यो नाचतात. ह्यो चडश्यो धार्मीक देवा विशींच्यो. हातूंत देवाच्यो रिलिजियस ज्यो भावना आसतात, आपलो देव धर्मा विशीं व्यक्त जातात. फुगडी नांवाची एक केन्ना धालाच्या मांडार नाचतात, केन्ना चवथीक नाचतात, केन्ना नागपंचमीक नाचतात. सो अशे तरेचे एक फुगडी नांवाचें नृत्य जाता आमचे कडेन. चड करून ते रावंड रावन नाचतात. आनी ह्या एका प्रकारांतल्यान बायलांच्यो खूब ज्यो काळजांतल्यो संवेदना आसात ज्यो तिंकां हेर जाग्यांनी व्यक्त करपाक मेळनाशिल्ल्यो. कित्याक आमी जाणाच पुरुश प्रधान संस्कृतींत बायलेचेर खूब अन्याय अत्याचार जाल्ले आसात. तिजें शोशण म्हणजे तिका व्यक्त जावपाक मेळनाशिल्लें. घर आनी घरांतले जे सांगतात पळय त्या तरेन तिका दबून रावचें पडटालें. हे सगळ्यो ज्यो तिज्यो भावना आसात, एकदां लग्न जावन आयली आवय घर तुट्टालें जावं आवय घरा वचपाक मेळनाशिल्लें. एक गीत आसा ज्या गितान एका खवल्ल्या खातीर बायलेक सगळें दिता आवय, म्हणजे बापूय लग्नान धुवेक सगळें आनंद दिता, हुंडो दिता, पूण फक्त एक खवलो उरता. ह्या खवल्याक लागून तिका घोवाल्या घरात जे कितें सतावणी मेळटाली हे एका आमच्या फुगडेच्या गितांतल्यान व्यक्त जाता. आनी हें गीत म्हाका केरळ आनी कर्नाटकांनी आसा. आंदन विदन दिलें आनी खवलो दिलो ना म्हणून. मागीर वाटेन वतल्या वळाराक ती सांगता आपल्याल्या घरा तूं ते बापायक रकात दी ना भावाक रकात दी, आपल्याक तो खवलो धाडून दी म्हणून. सो अशे तरेच्यो ज्यो व्यथा आसात त्यो तातल्यान व्यक्त जातात. आनी एक मुद्दम तुमकां तुमच्या हांगा कर्नाटकान आसा काय खबर ना म्हाका, भांगरा केसाची राजकन्या नांवाची एक हें आसा. हे इतले हें आसा दुख्खाचें, म्हणजे भाव भयणी कडेन लग्न जावपाक सोदता, फक्त तो तिका प्रत्यक्षान पयस ना, तिजो केस तिका मेळिल्लो आसता. तिका व्हरून रानान दवरिल्ले आसता, तिचे भांगराचे केस आसतात, एका उदकांतल्यान दोण्यान भावना येयल्लो केस ताका मेळटा. आनी आवय बापूय पुताच्या हट्टा खातीर धुवे कडेन व्हडली भयण पूण धाकटो भाव भांगराचे केस आशिल्ल्याच राजकन्ये कडेन आपूण लग्न जातलो म्हणटा. आनी तो हट्ट पुरयता. आवय बापूय इतले हाजेर येतात की म्हणजे पुरुश प्रधान परतय हांव सांगता म्हणजे बायलेचेर कितके जाताले. सो तिका लग्न करपाक लग्नाच्या माटवान उबी करतात. सो तेन्ना ती सुर्याची आराधना करून सूर्य येवन व्हरता. एक काणी जरी आसली तें लोकगितां आमच्या फुगडेच्या गितांनी मेळटा आमकां. इतले दुख्ख तिजे आसा, म्हणजे ती म्हणटात तिजो अपमान आनी तिका कितले त्रास जाता आसतले भावा कडेन लग्न जावपाक. नाही जयंतीबाई, आता तुम्ही सांगलें सगळें व्यक्त जाता आजच्या ह्या काणये मुखांतर तो व्हडसो समाज कितें संदेश दिवंक चिंतलो म्हळ्यार टू माय नॉलेज इन्सेस्ट म्हणून कितें जाता पळय, भावान भयणी कडेन लग्न जावचें तें पुरो आडोवंक अले काणयो घडिल्ले म्हणून तुमकां म्हाका दिसता. तुमी रिसर्च करतले मनशां. हय म्हाका दिसता कळ्ळें न्ही. कित्याक तो एक काळ आसा आमी संक्रमणाचो काळ म्हणटात. एक काळ आशिल्लो ज्या जाग्यार फक्त नर आनी मादीच आसताली, बायलान दादलो. इवन बापाय धुवेचे मामा धुवेचे अशे सगळ्यांचे संबंध आयिल्ले आसात. पूण आमचे जेन्ना समाजाची प्रगती जायत गेली, आमची मानसीक प्रगती जायत गेली, तेन्ना हे संबंध आमचे बरोबर नात. हो एक आमचे मदीं एक विचार ठरलो आनी तो थंय मांडपा खातीर असली काणी घडली. हो एक भाग संशोधनांतल्यान म्हाका कितें दिसता तो. पूण सामान्य बायल म्हणून तिका कितें दिसता, आवय बापूय तिका प्रेशरायज करता भावा कडेन लग्न जा म्हणून. आनी तें दुख्ख तुमी जर केन्ना जर ते फुगडेचें गीत आयकलें, इतलें काळीज पिळून घालपी गीत आसा. म्हणजे ती अशें म्हणटा की कशें म्हणू भावा तुका म्हजो भरतार रे, आनी कशें म्हणू आई बाप्पा तुका म्हजो सासरो रे, अशें म्हणून काळीज पिळवट. मुद्दाम कर्नाटकांत असली काणी आसा. आता मायाबाय तुमचे लागीं येवचें जाल्यार आता आमी लोकवेदांत काणयांच्या साहित्या विशयांत उलयल्या, बाल साहित्यांत काणयांच्या साहित्या विशयांत आमी उलयल्या. आता हांगा लोकगितां म्हळ्यार कविताचो प्रकार कसो लोकवेदांत आसा, तसोच बाल साहित्यांत कवितेचो प्रकार आसा गे. आनी ताचे जावन भुरग्यां वयर एस्पेशली ह्या स्त्रियांच्या सेन्सिटीव इश्यू विशयांत प्रभाव घालचे तसले कसले काम चलते आसा? बालसाहित्यात पहिली गितांच आयली न्ही,
होय. आल्लयो होता कारणात आल्लयो बालसाहित्यातच आयल्यो. मागीर अशीच खुबशी पदां आमच्या बालसाहित्यांत आमी ल्हान भुरग्यांक शिकयतालीं, केजीच्या भुरग्यांक. होय. चड करून मनोहर बाबाची गितां, लोकगितांय आसात, लोकगितांय भुरग्यांक शिकोवपा खातीर, मागीर मनोहर बाबाची गितां, आनी मागीर आमी खुबशे लोकांनी बरयल्लीं, मागीरच्या लोकांनी बरयल्लीं. पूण ती गितां म्हणजे भुरग्यांक शिकोवपाच्या एक भागांतल्यान तयार केल्लीं गितां. पण त्या साहित्यांत स्त्री संवेदना कसली दिश्टीक पडटात गे म्हणून स्त्री संवेदनाय बी तातूंत आयल्यात, आसात. स्त्री संवेदना आयल्यात, भुरग्याच्या हातून आयल्यात, भुरग्याक कशें वाडप करप, भुरग्यांनी कशें कितें हें करपाचें, वागूं जाय भुरग्यांनी, तेंय बी आसा. आनी भुरग्यांक शिक्षण तातूंतल्यान कशें दिवंक मेळटा ह्या संदर्भांनी पदां आसात. आनीक चड करून भुरग्यांक न्हाणयतना, तांकां भायर सरयतना किंवा तांकां खेळोवपाक, जेवोवपाच्या वेळार म्हणपाची वेगळे वेगळे तरेची गितां आसात. आतां मनोहर बाबाचें एक गीत सांगचें जाल्यार ल्हान भुरग्याक कावळ्याचें उदाहरण दिवन ताणें खूब गितां केल्लीं आसा. कावळे काक्या मामागेर गेल्लो, मामान कितें दिलें, चाकी दिली, पिपी दिली, दिवना कुय कुय कुय. म्हणजे हातूंतल्यान भुरग्याक एक फकाणां करपाचें आनी तातूंतल्यान भुरग्याक हें करपाचें हेंय बी, खेळूय बी, म्हणजे भुरग्याक खेळोवपाक बोटां एक्शनी तेंय बी आसा. भुरग्याक मामा म्हणटा तें नातेंय शिकोवप जाता आनी मामा येवन चॉकलेटी दिता, कितें हाडटा खावपाक हें सांगप जाता. अशे तरेची मनोहर बाबान खूब सुंदर पदां केल्लीं आसात. आनी तशें म्हजीय कांय तशीं आसात. हांवें जी भुरग्यांक शिकोवपाचे निमित्यान केल्ली, आमकां चड करून हात एक्शन हें आसता, हय एक्शन सॉंग आसा, तातूंतल्यान एक्शन शिकोवपाक म्हणजे आमकां हात वाजूं जाय, हाताच्यो एक्शनी जाय. त्या खातीर हांवें ताळी वाजय टप टप टप, उखल पांय झप 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 अशें करून सगळीं एक्शन गितां हें केल्लीं आसा. तातूंतल्यान भुरग्यांक एक्शन, तांचे अवयव शिकोवप, तांच्या अवयवाचे हात आमकां पयलीं बरोवपाचें हें करचे पयलीं हाताचे व्यायाम जावं जाय, ते शिकोवप. तातूंतल्यान ते आयले, एक्शन आयली आनी तातूंत तांकां रिदम येतकीर भुरग्याक पद म्हणपाक मजा येता आनी ताचो अर्थ सहज समजता. अशे तरेची गितां खुबशीं आसात आमचे कडेन ल्हान भुरग्यां खातीर. म्हजे प्रश्न आनी इल्लें बारीक करचें जाल्यार आनी एक चोरू खोलायेक व्हरचें जाल्यार आतां बाल साहित्यांत एका नमुन्याची जागृती चलयांच्या हाजे सुरक्षे विशयांत दिवचें कांय काम चल्लां गे. म्हळ्यार एक दाखलो दिवचो तुमकां निदर्शन दिवचें जाल्यार आतां आमी एक अत्याचार जाताना आमी चेडवान घालच्या उस्त, चली भुरग्यान घालच्या उस्त्रा विशयांत हें करता, पूण चेडक्याक तें सारकें न्ही म्हणल्या विशयांत कोणी सांगनात, पुरो चेडवाकच दोस्त जाता. असलो कसलोय उल्लेख बाल साहित्यांत आयिल्लो आसा गे, म्हळ्यार चेडक्याक एज्युकेट करचें, दिस इज रॉंग म्हणून चेडवाक सांगच्या बदलाक असलें तें आयिल्लें तुमकां? काणयांनी आयिल्लें आसा, काणयांनी घेतिल्लें. चल्यांनी बी कामां करूं जाय. देखीक म्हजीच काणी सांगता. हांवें अशें घालां की तो भुरगो काय करना, आवय ताका सगळें दिता, आवय दिता, चली दवरला घरान, तें ताका सगळें करता आनी ताका कांयच करपाक कळना आनी तो सामको हो जाता असो. मागीर ताका तें उदाहरण दाखयता मुयेचें सादें. मुयो वतात सगळ्यो कितें कितें घेवन, मागीर तो म्हणटा कितें गो ताई हें कितें त्यो मुयो वतात थंयच्यान सगळ्यो, ते सतत वतात कित्याक तांकां वाज येना. तें म्हणटा ना ती हुशार, ती एकटी हें आसा म्हणटा ते पळय आपल्याला खावपाक घेवन वता, तोंडान ते धवे कण घेवन वता, ते आपले खावपाक आपुणूच घेवन वता, तांकां कोण दिना. तुका सगळें हांव दिता, तुका सगळें मम्मी दिता. तो म्हणटा हय आनी हांव कांयच करना आनी तो मागीर आपले कामां आपूण करपाक लागता. अशे तरेची उदाहरणाची काणयो हांवें बरयल्या आनी लोकांनी बरयल्ल्यो आसात. अशें म्हणजे भुरग्याक, चल्या भुरग्याक आनी चलयेक देख दिवपा सारक्यो. आतां आमी फ्रेम चेंज करया. आमी लोकवेदा विशयांत उलयल्या, बाल साहित्य विशयांत उलयल्या, कितले वर्सां आदली गजाल. आतांचें कंटेम्पररी साहित्य कितें आसा, तातूंत स्त्री संवेदना कशी आसा? कोंकणीतले होय, कोंकणीतले जे आयचे जे स्त्री साहित्य जें आसा, हांव तर अशें म्हणटा चडशें साहित्य जें आसा तें स्त्री केंद्रीत आसा, वुमन सेंट्रीक आसा. सो ताका लागून मेजॉरिटी साहित्यांतल्यान खंयच्यान ना खंयच्यान बायलांच्यो संवेदना चडपणान व्यक्त जाल्ले आसा अशें म्हजें मत. मागीर ते दामोदर मावज्यान बरयल्ले आसूं, महाबळेश्वर सैलान बरयल्ले आसूं, पुंडलीक नायकान बरयल्ले आसूं, हेमा नायकान बरयल्ले आसूं, नाजाल्यार माधव बोरकाराचे आनी परेश कामतीचे कविता आसूं, नाजाल्यार जयंती नायकाची कथा नाजाल्यार नाटक आसूं. सो हातल्यान मेजॉरिटी जे साहित्य आसा तातल्यान स्त्री संवेदना व्यक्त जाल्ले आसात. आनीक थोडे जे साहित्य आसा ते आमी अशें म्हणटा सामाजीक विशया वयले.
होय. आमचो जो समाज आसा म्हणजे आमी ब्रॉड हातूंतल्यान जर पळयत आमचो जो समाज आसा तो बायलेक वेगळे काडून आमचो समाज घडोवंकूच शकना. होय. सो ताका लागून मेजॉरिटी जे आसा ते हातून आयिल्ले आसा. नवे जनरेशन आमचे बरयता तातूंतय बायलांचे प्रश्न अशे बायलांचे म्हणून जरी नोट नासले तरी तातूंत स्त्री मनाचे जे उत्फर्के आसात ते व्यक्त जाल्ले आसात. महाबळेश्वर सैलाचे जयंती नायक, हेमा नायक आनी इवन म्हणजे आमचो दामोदर मावजो हांचे पुंडलीक नायक जी नांवां हांवें घेतल्यात हातली जे हांचे कथा साहित्य जावं कादंबरीचे जे साहित्य आसा हातून बायलेचें खूब म्हणजे पुरुशप्रधान संस्कृतीन बायलेचें जें कितें शोशण जालां हें शोशण खूब मोठ्या प्रमाणांत तातूंत व्यक्त जाल्लें आसा. एक म्हणजे कुटुंबांत सुनेचेर जातले अत्याचार, चली मनीस म्हणून तिचेर जातले अत्याचार, बायल मनशेचेर जातले बलात्कार. आतां एखाद्या बायलेचो घोव मेले उपरांत तिच्या घरान जे कितें तिचेर घरांतल्या घरान बसून देरां कडल्यान मामा कडल्यान जे अत्याचार जातात ते अत्याचार. एक आवय म्हणून संवेदना जेन्ना सांगता आवय म्हणून घोव दड जोडना, बेबदो भुरग्यांक पोटांत घालपा खातीर काय हाडना, अशे वेळार आनीक भुरगीं बरीं ना जातात. अशे वेळार आवयचे जे कितें मनाची जी भावना जाता, घालमेल जाता आनी भुरग्यांक पोसपा खातीर बायल कितले कशा प्रमाणांत ती त्रास काडटा. एक वेळ तिका आपलें शरीर विकून बसून पयशे हाडून घरांत पोटाक उपाशी आशिल्ल्या भुरग्यांक घालचें पडटा. अशे तरेचे आमचे कथा जावं अशे तरेचे आमच्या साहित्यान बायलेचें चित्रण जाल्लें आसा. आता तुम्ही नांवां घेतली सारकीच, त्या नांवांनी सडावतो दादल्यांचीच नांवां आसली, दादले बरोवपी. तुमकां भोगता स्त्री बरोवपिण्या प्रास बऱ्यान आनी परिणामकारी रितीन दादले बरोवपी स्त्रियांचे संवेदना साहित्यान व्यक्त करूंतात. खरें म्हळ्यार न्ही हांव आयच्या स्टेजीर अशें पावलां की आमी दादलो बरोवपी आनी बायल बरोवपी हो कॉन्सेप्टच आमी आतां वापरूंक जायना ओके. अशें म्हाका दिसता. आमी बरोवपी जो लेखक जितलो संवेदनशील, जितलो अणभव संपन्न आनी जातली निरीक्षण शक्ती जितली सूक्ष्म ताकद चड ताज्या लेखणेक तो बरोवपी जो कथा विशय आसा तातले पात्र आनी ताजो जो विशय जो आसा ताका पूर्णपणान न्याय दितलो आनी त्या पात्राचें जीवन सामकें बारकायेन तितले जबरदस्तपणान तो मांडटलो. कोंकणीतले जे हांवें जे कांय नांवां घेतिल्ली आनी आनीकय नांवां आसात जे पयलींचे जे आमचे दादले लेखक आसात तांची लेखणी पावरफूल, तांची निरीक्षण शक्ती तांची सूक्ष्म म्हणजे तांची पावरफूल. सो ताका लागून तांच्या साहित्यान हें चित्रण चड बरें प्रभावी प्रमाणान आयलां अशें म्हजें मत. म्हणजे आडवाद जर सोडलो जाल्यार कांय लेखक आसतले जांचे हांव आज ह्या प्लॅटफॉर्मार नांव घेना, पूण महाबळेश्वर सैल फॉर एग्जाम्पल, महाबळेश्वर सैलाचें जे ताणें बरयल्लें साहित्य जें आसा कथा साहित्य आनी कादंबरी साहित्य हे सगळे एक काय आडवाद सोडले परत जाल्यार सगळे वुमन सेंट्रीक आनी तातूंत ताणें बायल खूब प्रभावीपणान मांडल्या. बायलेचे जिवनाचे वेगळे वेगळे जे पैलू आसात ते ताणें खूब प्रभावीपणान मांडल्यात. पुंडलीक नायकाची अच्छेव घेयात. अच्छेवान जर आमी पळयलें बायलेचें जे म्हणजे हातून ग्रामीण भागांत बायलेचे जे भोगणार आसात ते भोगणार तातूंत खूब बरे प्रमाणान आयल्यात. दामोदर मावज्याची जी कार्मेलीन आसा, हांव कार्मेलिनाचेच नांव घेता, बाकीच्या कादंबरीचे तितले हांव म्हणना. कार्मेलिनांतले जे कार्मेलीन आसा दामोदर मावजान जे मांडलां, घडये एक वेळ बायलेक स्त्रीलेखीक आतां मेरेन ज्यो बरयतात लेखिका कोंकणीन आतां मेरेन फुडलें हांव नकळो तांकां घडये तें जमलें नासत कारण इतली ताणें तें ब्रॉडली आनी हें करून मांडिल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. सो अशें दिसता. आतां मायाबाई तुमचे कडेन लागीं येता हांव तुमचे कडेन. आतां मेटाफर्स आनी सिंबल्स ते यूज करच्या बाबतीन आतांचे जनरेशनाचे आतां कोंकणींत बरयतले स्त्री लेखिका तांचे कितले पॉवरफूल एक्सप्रेशन्स आनी अभिव्यक्ती आसात म्हण तुमकां? नवे बरोवपी बायलांचे नवे बरोवपी बायलांत तितले प्रमाण म्हाका तरी अशी दिसूना. जे पयलींच्या बायलां आतां आमी हांव आतां म्हजे मेरेन घेतले जाल्यार आमच्या हातून ते सगळे आसात. पूण नवी बरयता तातूंत नाय म्हणून नजो, पूण ज्या पावरफूलपणान येवं जाय तितले म्हाका तरी तशी जाणवना अजून. हय म्हणजे सांग तूं. हांव परत तुमकां आनी एक गजाल सांगता. आयचे जर आमी नवे जनरेशनाचे आनी बायल बरोवप्यांचो जर विशय केलो खूब कमी नांवां आमकां घेवपाक मेळटात. म्हणजे आमचें जनरेशन पसून माया फाटलें म्हजें जनरेशन आनी एक जनरेशन जर सोडलें ताजे नंतर जें जनरेशन येता आयचें हातूंत खूब नांवां कमी आसात. एक आमचें अन्वेषा सिंगबाळ,
मागीर तन्वी कामत बांबोळकार, योगी योगिनी. पूण कितें आसा तांची, आतां ह्या दोगांची हांवें चड मुखेलपणान नांवां घेतल्या आनी आतां एक नवें नांव आमचे मुखार येता, मानसी दावोसकर. हाची कथा संग्रह जावं पुस्तक रुपान अजून येवना, पूण ताजे मदीं एक स्पार्क आसा आनी एक दृश्टी आसा ताजे कडेन. सो हें कितें तरी करतलें अशें म्हजी अपेक्षा आसा. पूण बाकीचीं जी कांय नांवां आयलीं ती नांवां एक एक पुस्तक बरोवन, म्हणजे पुस्तक तांचे कांय गजालीक लागून काडलें, म्हणजे कांय स्किमी आसात म्हणून काडल्यो, पूण तांचे नंतर तांचें लेखन बंद जाल्लें आसा. सो हांचो आमी आज विचार करपाक शकनात. सो ह्याचे मदीं तुमी सांगता तशें मेटाफर जावं हें जें आसा पळय, सिंबॉलिझम खूब उणी दिसता. एक भाशेची जी संपन्नताय जाय, भाशेची गिरेस्तकाय जाय, ही तांचे कडेन कमी आसा. वाचन अजून तांणी अफाट वाचन केलें ना बाकी भाशांतलें. आनीक एक जल्मजात म्हणून तुजे कडेन एक टॅलंट आसा, तो टॅलंट मुखार वाडटा, पूण हाजोय बी खूब उणाव आयच्या नव्या हांचे कडेन आसा. तर तांचें साहित्य जर पळयत जाल्यार तितली जबरदस्त तांचे कडेन कितें बाबा ही फुडें कितें करतली हें दिसना. आशावाद म्हाका तरी दिसना आतां मेरेन. फुडें हांव नकळो. हाका कारणां कितें आसूंक बरो? तुमी एक शिक्षिका जावन आशिल्ल्यात आनी हाका कारणां कितें आसूंक बरो? तुमी एज अ सिनियर म्हाका दिसता वाचन. हांव आतां जयंतीन जशें सांगलां, आमचे पिळगे फाटल्यान एक 2-3 पिळग्यो सोडल्यो जाल्यार वाचनाचें हें तांच्यात खूब कमी आसा. आमी खूब वाचलां, अजून वाचतात, भरपूर वाचतात, पूण तांचे कडेन वाचन चड ना. थोडे वाचना कडेन कमी. दुसरें म्हणजे म्हाका दिसता तांकां अनुभवूय कमी आसा. नवीच येतात ती, अनुभव तांचे कडेन कमी आसतले आनी अशें कारणान लागून ती मातशी उरल्या. ताणें आतां परत जर अभ्यास केलो, ताणें जर वाचन वाडयलें, ताणें जर अभ्यास केलो, ताणें जर सरभोंवतणी पळयलें, घडये तांच्यात बदल जावपाक शकत. घडये म्हणटा हांव, कित्याक आमी इल्ली इल्ली करून बदल जायत गेली न्ही, आमच्या ती मागीर हळू बदल जायत आयलो. आतां ह्या स्टेजीर या मेरेन तशें सातत्य राखूं जाय ताणें. आनी एक गजाल, आमी आमच्या जनरेशनान जिवनाक साहित्य लेखन हें आमी ध्येय धरिल्लें. बरोबर. हें ध्येय आज कमी दिसता. खूब गजाली आसात, खूब गजाली करतलें, लेखन एक सायड टायमपास. आमी तशें केलें ना. आमी जेन्ना बरोवपाक आयलीं, जेन्ना आमकां लेखणी गवसली, तेन्ना ठरलें हांव लेखक जातलेंच. हें म्हजें चालू दवरतलें, हांव व्हडलें लेखक जातलें. हें बी जें आमी काळजान जें कितें एम्बिशन दवरिल्लें, हें एम्बिशन आज आमचे मदीं कमी दिसता. आमी तें दवरिल्लें म्हणून आमी वाचन केलें, आमी चिंतन केलें, आमी मनन केलें, आनीक आमी ज्या सरभोंवतणी ज्या वाठारांत रावतालीं तो वाठार आमी सगळो असो आमचे मदीं आत्मसात करून घेतलो. आतां हांव केपें सारक्या एका आमोणे गांवांत रावतालें. ह्या गांवांतल्यो चाली प्रथा परंपरा ह्यो सगळ्यो हांवें जाणून घेतल्यो, आकलन करून घेतल्यो आनी ताजे नंतर म्हज्या साहित्यांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यान मांडल्यो. म्हाका आनीक फायदो जालो तो लोकवेदाच्या कामाचो. सो गोंयभर आनी गोंय भायरूय जेन्ना हांव भोंवलें, तर जिवनाचो एक अफाट विस्तृत म्हाका एक जिवनपट दिसलो. तो थंय म्हाका कथा बिजा मेळ्ळी आनी जशी जशी फावता तशी हांवें मांडली. हो म्हजें पर्सनल जरी आसलो तरी म्हणजे सांगपाचो अर्थ कितें, आयचें जें जनरेशन आसा ताणें साहित्य आपलें ध्येय धरलें ना. जर ताणें एक करपाक जाय, म्हाका बरोवपाक जाय, लोक बरयतात म्हणून हांवूय बरयतां, जावं म्हाका कितें बरें दिसताय म्हणून हांव बरयतां, पूण हें हांव व्हडलें करतलें हें एम्बिशना परस बाकीचे गजाली कडेन एम्बिशन चड दवरलें. तांचें लक्ष बाकीच्यांचेर चड आसा. बाकी गजाली खूब करता ती. आतां सामाजीक गजाली आसात, सोशियल इश्यूज आसा. सोशियल इश्यूक रेस्पॉन्स कशें आसा आतां ह्या नव्या जनरेशना मध्ये? फॉर एक्झाम्पल आतां मादय इश्यू कालिंग आसा तें आसा, ताका रेस्पॉन्स कशें दितात? येता तातूंत, पूण तोय तितले प्रमाणान दिसना न्ही गो. ना, म्हणजे सांगपाचें जायत जाल्यार म्हादयीचेर लेख आयल्यात, पूण ते क्रिएटीव साहित्यान आजूय म्हादयी म्हाका खूब कमी दिसता. आयली जाल्यार 1 or 2%. अजून कोणें म्हादयीचो इश्यू तातूंत मांडलो ना. आतां फुडें कोणी मांडत. म्हादयीचेर प्रकाश पर्येकारान सारक्यान पुस्तक बरयलां, पूण तो ताजो वेगळो भाग. क्रिएटीव साहित्या परस म्हादयीचें संशोधन करप, म्हादयीचें डॉक्युमेंटेशन करप हो एक भाग. पूण आज जेन्ना म्हादयीचो इश्यू सुरू जाला, म्हादयीच्या हाजेर जेन्ना कर्नाटकान हांगा थंय तेजे बांद सुरू जाल्यात आनी आमचें उदक अडोवपाचो प्रश्न जाला आनी फुडें कितें जातलें हाजेर अजुनी जबरदस्त काय आयलें ना. पूण आयकता कोण कोण म्हणटात की आमी बरयतले म्हणून, पूण तो संशोधन करून बरोवपाचो. दुसरो, सरकाराच्या बरयलें जाल्यार हाजेर कितें आमकां पॉलिटिकली आमकां कितें त्रास जायत काय कितें, होय जर एक कोणाक भंय आसा जाल्यार हांव नकळो, पूण अजून आयलें ना.
येते बी असो डॅरिंग कोणी सोशल इश्यू केदळे घेताना तातूंत एक स्टँड घेवचे एक असता की आमी एक फर्म स्टँड घेता हय म्हणून तशें एक धैर्य म्हणे आसा की धैर्य आसा ऑफकोर्स जाय न्ही ते जर स्टँड ना जायत जाल्यार तो आमी बरोवंकच पावचे ना. येतात नवे विशय पयले येतात ताजेर साहित्य येता. आतां बायलांच्या बाबतीन जे विशय आसा जे तेन्ना निर्भया सारखे विशय नांव जरी निर्भया घेतले ना तरी पसून दुसऱ्या नांवान बसून हे विशय बायलांच्या बलात्काराचे हाजे ताजे विशय आयल्यात खूब आयल्यात. आतां हाली करोनाचोय विशय येता साहित्यान म्हणजे स्त्री साहित्य नासले तरी तो येता. म्हणजे साहित्याच्याच गजालीन आमी उलोवचे जाल्यार आतां पळय मीना काकोडकर आसा ती सदांवत सैमा विशयान बरयता परिसरा विशयान बरयता. आतां नूतनबाई आसा तिच्यांत कौटुंबीक गजाली असतात. ताच्या उपरांत नयनाबाई आसा ती ऑफिसाचे ताचे हाचें बरयता आनी मायाबाई आसा तिच्यान पळयल्यार स्त्रियांच्या विशयान चड आसा तातूंतल्यान विधवाच्या विशयान चड आसा विडो विशयान. सो हांवें म्हणचें कांय म्हळ्यार आतां तुमच्या जनरेशनाचे एक स्त्री साहित्य आजून तूं बुडोवन गेल्यात की नवे इश्यूज कितें येतात ताका तुमी रेस्पॉन्ड करूंक सुरू केलां की सुरू करूं ना जाल्यार कित्या पाटी उरल्यात. आतां तुमकां एक निदर्शन दिता दाखलो दिता नवे इश्यू म्हळ्यार कितें LGBT इश्यू ओके लिव्ह इन रिलेशनशीप अले विशय तुमी कितें एड्रेस करूं ना हो एक विशय हो एक विशय आयला. तन्वी बांबोळकरान एक नाटक बरयलें आतांच्या मजात कथेनी आयल्यात. हांवें हाजे घेतल्यात होमोसेक्स हाजेर ताजेर म्हज्यो कथा आयल्यात. आनीक नवे जनरेशन नवे हातून भुरगीं जावपाक कितें इश्यू जाता आनी तशी म्हणजे नवे आतां इंजेक्टेड बेबी आनी कितें ते आतां नवे सगळे ताजे परिणाम मुखार कितें जाता हाजेर म्हज्यो कथा आयल्यात. आनी नवे हे जे विशय ते हांव घेतल्या म्हज्या कथांनी. न्ही आतां दामोदरबाई मावजोची एक आतां चाय दिवं का चाय तातूंत ते कॅरेक्टर खंयचे आसा ते सेंट्रल कॅरेक्टर ती क्लियर ताचें मत मांडटा. हांव तसले बोल्ड विशयी स्त्रियांक घेवंक कसले इनिबिशन्स आसात की म्हणून तक्रार जयंती बाई कितें आतां पळय आतां बोल्ड म्हळ्यार वेगवेगळे तरेन बोल्ड आसा. हेमाबाईचो जो दुर्गावतार आसा तातूंत आपल्याक सतावपी घोवाक मारून ती बायल पुरून दवरता आनी ताजेर बसून रावता 7-8 दीस. हो एक बोल्ड विशय. आतां तुमी सांगता तो सेक्शुअल रिलेशनाचो दादले बायलेच्या रिलेशनाचो आनी LGBT कम्युनिटीचे आसा. आतां आमचें जें जनरेशन आसा पळय जनरेशन लेखकाची मेंटालिटी म्हणून आसा शेवटी. आमच्या जनरेशनाक तो विशय कितपत मानवतलो हो आसा न्ही. जर आमकां मानवलो ना जाल्यार आमी तो हाडप जावचो ना. आतां ताजे विशीं नेगेटिविटीली बरोवन तो हाडपाक जाता म्हणजे ताका विरोध करून ते बाबा बरोबर न्ही अशे तरेन हाडपाक जाता जायना अशें न्ही. पूण म्हाका दिसता तोचो प्रयत्न आमच्या जनरेशनान कोणें जावना. पूण लिस्बियन हे ते म्हणजे एक कथा आसा एक म्हणजे ताजो कोणें दखल घेवना तशी. म्हजी वडक नांवाची एक कथा आसा आनी बायलाचे श्रीमुक्तीचेर आनी स्त्रीवादाचेर हांवें आनी हेमान चड बरयल्लें आसा बाकीच्या बायलां परस. पूण म्हजें कितें जालां म्हणजे लोकवेद आनी सैम ह्योय कथा चड प्रभावी जाल्ल्यान तांचो चड उल्लेख जाता. तातूंत वडक नांवाची एक कथा आसा जी कॉलेज प्रोफेसर आसा तिका ती भुरग्यां कडेन हें करता तो मागीर विरोध करून वता. सो अशे तरेची कथा आसा. आनी एक निर्णय नांवाची म्हजी कथा आसा जातून एक्चुअली सामके भुरग्याचे ल्हान भुरग्याचे जो घरान कामाक दवरिल्ले भुरग्याचे रेप करता ताजे विशीं जी कथा आसा. आनी बायल निमाणें कशें प्रोटेस्ट करता त्या भुरग्याक ती व्हड करता ताका खूब हायर एज्युकेशन दिता तिका फॉरेनाक अमेरिकेक धाडटा शिकपाक आपल्या चल्या बरोबर तितली सॅक्रिफायस करता ती. आनी हो दादलो घरान घर बंद करून रावता आनी लास्ट ज्या दिसा ताका ती अमेरिकेक धाडटा ते चलयेक जिचेर आपल्या घोवान रेप केल्ली त्या दिसा ती घर येवन घर सोडून वता आनी ताका सांगता तुका होच पनिशमेंट तूं एकटोच जग हे वेगळे तरेचो ती बंड करता. सो अशी हे आईच्या हातून जे बोडले घेवपाचे विशय आयल्यात पूण हे विशय आमचे जनरेशनान अजून मांडिल्ले ना. हांवें सामकें विसरलें कितें म्हळ्यार अन्वेशाचे थोडे कविता हांवें वाचले तातूंत सदावत तिणें बोल्ड जावन हे विशय मांडल्यात. हय आतां आमी ह्या डिस्कशनाच्या अखेरीच्या पावंड्याक आमी पावल्या चर्चेच्या. आतां तुमी सांगलें आनी साहित्यांत स्त्रियांनी बरयल्लें दादल्यांनी बरयल्लें म्हणून ना. आतां म्हणजे एक सवाल आसा आतां फेमिनिजम या फेमिनिस्ट म्हणून एक मुवमेंट एक स्कूल ऑफ क्रिटिसिजम ताचे उपरांत ताचे विशयांत पेपर मांडप अशें बरें चलता.
सो तुम्ही सांगच्या प्रमाणे हे सगळे गरज नातले एक अभ्यास म्हणून तुमकां बघता की या तो जायजे म्हणून बघता ना फॅमिनिस्ट एक काळ आशिल्लो हां तेन्ना तो जाय आशिल्लो ना. म्हणजे सांगपाचो अर्थ वेगळो. तुमी जर क्रिएटीव साहित्य खंयचे बरें जालें म्हणजे दादल्यांनी बरयल्लें जाता काय बायलांनी, जाल्यार म्हजे सांगपाचो अर्थ असो की ज्या दादल्या कडेन ती स्पार्क आसा, तितके तरेची लेखणी आसा, तो दादलो आसूं बायल आसूं लेखक, तो त्या प्रभावीपणान बरयतलो. पूण फॅमिनिजमाचो स्त्रीवादाचो जो चळवळ सुरू जाली आनी जी ती गरज आशिल्ली त्या काळाची, कारण एक काळ असो आशिल्लो इवन भारत स्वातंत्र्या उपरांतचो जर आमी काळ घेता आनी जागतीक पावंड्याचेर, तर बायलेक खूब कडेन पडिल्ली न्ही, बायल कडेन पडिल्ली. सो अशे वेळार आनी बायलेचे जे जीवन आसा, बायलेचे जे विचार आसात, बायलेचे व्यथा वेदना आसात, त्यो तितल्यो आनी कोणें मांडल्यो नाशिल्ल्यो. त्यो बायलांनीच येवन बायलांनीच जेन्ना प्रभावीपणान त्यो मांडल्यो. सो त्या काळाक ताजी गरज आसली. पूण लेखन करपाच्या बाबतींत दोनूय म्हणजे दादलो बायल आमकां फरक नाका म्हणजे करपाची गरज ना. जो लेखक जाचे कडेन प्रभावी लेखणी आसा तो तितल्याच प्रभावीपणान मांडटलो अशें म्हणजे सांगपाचो. तुम्ही कितें म्हणटा मायाबाई? अशेंच जवळ जवळ हेच. म्हणजे म्हाका हांवें उलोव म्हणलें तशें की बायलाची जी व्यथा आसा ती जी बायलूच बरेपणान सांगतली, होय प्रश्न म्हजो आसाच. कित्याक आनी ताणें जयंतीन जशें सांगलां तशें दादले प्रभावीपणान बरोवपी बायलाचेर बरयतलेच आनी बायलोय कांय दादल्याचेरय तितल्याच प्रभावीपणान बरयतात. म्हजे तातूंतय बी म्हज्योच कथा आसात जे दादल्याची हांवें मनोव्यथा सांगपाची गेल्ली आसा आनी अशें हांवें वाचल्यातय बी लोकांच्यो. म्हणजे जवळ जवळ प्रभावीपण ज्याच्या हातांत आसा ती बायल जावं नाल्यार दादले जावं, ते दोनूय विशयाचेर तितलेच. आनी आमी अशें म्हणटा पळय, लेखक हो परकाया प्रवेश करता. परकाया प्रवेश. लेखक जेन्ना लेखन करपाक बसता तेन्ना तो दादलो नासता, बायल नासता. तो एक निर्मिती करपी निर्मातो आसता. म्हळ्यार म्हाका खबर नासता, रचनाकार आसता. सो ताका लागून तो बायलेचें जीवन तितक्याच, बायलेच्यो ज्यो संवेदना आसा तितके प्रभावीपणान तो मांडूंक शकता जर ताणें ते तितके प्रभावीपणान समजून घेतले जाल्यार. तशेंच बायल मनीस सुद्दां दादल्याचेर तितल्याच प्रभावीपणान बरोवंक शकता. म्हणजे अशें हांव म्हणना की दादलो जितलो बरयतलो तितलो बायल बरयतली अशें अजुनूय म्हणना. पूण बायल म्हणजे हांवेंच हो प्रयोग केला की हांवें दादल्याचें मतां म्हज्या कथांनी तितलेच हातूंत हें केल्लें आसा. आता जराल तरान कोंकण्याच्या वासाप उणें जाला, ते देखून नवे बरोवप्यान येवचेंय उणें जाला, फकत स्त्रियो मात्र न्ही. हाका कारण कितें आसूंक पुरो? एक वासाप उणें जाला म्हणजे तुमी सांगलें, दुसरें हाचे भायर दुसरें एक कारण आसूंक पुरो गे तुमकां? म्हाका दिसता आतांचे जे पळय आसा न्ही भुरग्यांक मुखार आव्हानां खूब आसात. आमच्या मुखार आव्हानां इतल्या प्रमाणान नाशिल्लीं, तांच्या मुखार खूब आसात. ताका लागून तांच्या वाचना कडेनय कमी लक्ष वता आनी एकच फक्त साहित्य घेवन बसया अशें जायना, ती बाकी कडेनय चड वतात. हाजो परिणाम म्हणून ती नवी पिळगी चडशी हाजे कडेन येनाका अशें म्हजे आपले एक विचार. हांव अशें हाजेर विचार करता तेन्ना दिसता म्हाका. आता संघटनाची गजाल पळया, तुमी आतां कोंकणी अकॅडमी सुमार तेंप आसलें आसा, बार तेंप आसलें. आतां भाशा मंडळ आसा, परिशद आसा आनी ते आतां अन्वेषा एक एक्टिवली काम करता. एका टायमार चड जावन स्त्रियो तातूंत काम करतले. आतां संघटनान ती मेतरपण स्त्री लेखिकांचे जावं दी, दादल्या लेखिकांचे जावं दी, लेखकांचे जावं दी, हे उणें उणें जाता ते आसा. सो संघटनात्मक वावर तोय उणो जाला म्हण तुमकां बगता जाला. मुळानच कितें जालां ना, जग सगळें बदललां. हें सगळें जग आनी इंटरनेटाच्या जगान लोकांक कसली संस्था आनीक साहित्य हातूंत खूब रुची उणी जाल्या. तांच्यो प्रायोरिटीज बदलल्यात. पयसो करप आनी वेगळे तरेचें लायफ जगप ही प्रायोरिटी आज मनशाची जाल्या. ताका लागून ह्या सगळ्या कडेन लोक कमी जायत आसात. आमी जेन्ना पळयतात परिशदेची मिटिंगो जातात तेन्ना आमचे खूब कमी लोक जायत वतात. एका तरी कार्यावळ घडयतात जाल्यार तेच लोक जातात. आनी आमी म्हणटात नवे जनरेशन येना. नवे जनरेशनाक हाडपा खातीर कोंकणी भाशा मंडळ जावं आनी बाकी संस्थांनी खूब प्रयत्न केल्ले आसा न्ही. युवा महोत्सव, युवा साहित्य संमेलन. आतां कोंकणी अकादमीन जवळ जवळ 21 युवा साहित्य संमेलनां केली. दर वर्साक म्हाका दिसता 40 सुमार 100 तरी लेखक तातूंत वांटो घेतात. वेगवेगळे येतात, कथा, कविता, नाटक, निबंद हातूंतले आनी आनीकय विशयावेले. पूण जर 100 जाले, 21 वर्सान 100 जर जाले दर वर्साक, जाल्यार कितले लेखक जावपाचे आमचे कडेन? आमचे कडेन ह्या 21 वर्सान जर आमी मेजपाक गेले 21 नवे जे लेखक आमकां मेळना, जांचे मदीं कंटिन्युटी आसा तशें. बरेली 1-2 कथा, एक पुस्तक काडलें, एक पुस्तक काडून ना जावपी लेखक आसा आमचे कडेन. आनी तांकां आतां
म्हणल्यार वायट दिसता, घडये आमचें उलोवप आयकले उपरांतय तांकां दिसूं येता, पूण आमी आमचें दुख्ख व्यक्त करतात, तांकां क्रिटिसायज करनात की तांणी तांचें लेखन कंटिन्यू करचें. हांव ज्या ज्या माचयेर वता आनी म्हाका जेन्ना दिसता अरे बाबा ही चली खूब बरी कथा बरयताली, हो चलो खूब बरी कथा बरयतालो, हांव तांकां आव्हान दिता, बाबा तुमी वसात, तुमचे कडेन स्पार्क आसा, अनुभव आसा, तुमच्या आयुश्यांतल्या बाकीच्या सगळ्यांतल्यान तुमी वेळ काडात. पूण ते घडटाच अशें ना, कारण आयुश्याच्यो प्रायोरिटी आज बदलल्यात. मायेन सांगलां तशें की आमचे वेळार आमच्यो प्रायोरिटी वेगळ्यो आशिल्ल्यो. आमकां आनी कांय नाशिल्लें, लेखक जावचें, हांव व्हड जावचें, हेंच म्हाका म्हजें भुरगेपण. हांव 8th आसतना साकून हांवें लक्षांत धरिल्लें हांव लेखक जातलें, म्हजेंच एक जग आसतलें, भोंवतणी पुस्तकां, हांव म्हाका जाय तेन्ना जेवतलें, जाय तेन्ना कामां करतलें, नाल्यार पुस्तकाच्याच जगान रावतलें, अशें हांवें स्वप्न 8th आसतना पळयलें. अशीं स्वप्नां पळोवपी आज आमकां मेळचे नात भुरग्यांक. कित्याक आमी भुरग्यांक घडयतनाच, आमच्या भुरग्यांक घडयतनाच आज कोण तरी दोतोर, इंजिनियर, हांगा थंय फॉरेनाक, हें आमी तांकां येदेशें आसतना घडयतात. तांकां पुस्तकां दिता म्हणटा आमी, पुस्तकां कित्याक दितात आमी तांकां पुस्तकांत रमपा खातीर दिनात, तांकां अक्षर वळख जावची, जावं ज्ञान मेळचें, इतल्या खातीरच दवरतात. तांकां लेखणी मेळची म्हणून आमी तांकां पुस्तकां दिनात. जयंतीबाई आणि मायाबाई, गोंयांतून तुमी आयल्या तुमच्या स्टुडिओकू आनी तुमचे विचार अनुभवू आमचे सांगात वांटून घेतले. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव. तुमकांय देव.